आदल्या काळार एकलो राजा असलो आनी आपल्या राजांत लोक कसो जियेता पळोवंक तो आपल्या मंत्र्या बरोबर आपले कपडे बदलून एक दीस सांजेर गेलो आनी वेता वेता तांकां एका शेतकाराचें घर मेळ्ळें. शेतकार आनी ताची फामील सगळीं भायर आंगणांत काम करतालीं, हांसतालीं, उलयतालीं, बरीं खुशाल दिसतालीं. तेन्ना राजान आपल्या मंत्र्याक म्हणलें, वो ल्हान शेतकार आनी ताचें घरय ल्हान आसा, तो इतलो खुशाल कसो? तेन्ना मंत्री ताका म्हणटा, तो आतां 100 आसा, 90 आनी 9 आनी तूं ना. राजान म्हणलें, हें तूं कितें सांगताय तें म्हाका समजना. तो 100 आसा, देखून तो खुशाल आसा, तो 90 आनी 9 आनी तूं ना अशें तूं म्हणटाय, हें म्हाका सांग. तेन्ना मंत्र्यान म्हणलें, राजानो, तुमी म्हाका एके पोतयेंत 90 आनी 9 भांगाराची नाणीं घालून दियात. हांव ती राती वचून ताच्या घरा भायर दवरतां. 6 म्हयन्या उपरांत आमी परत्यान हे वाटेन येवया आनी कितें जाता तें पळोवया आनी तुमकां सगळें समजतलें. राजान म्हणलें, बरें. राजान ताका पोतयेंत 100 नाणीं, भांगाराची नाणीं दिलीं आनी त्या मंत्र्यान राती वचून त्या घरा भायर ती पोती दवरली. सकाळीं जेन्ना शेतकार उठलो, दार उगडून भायर आयलो, थंय एक पोती आसा. ताका दिसलें, ही पोती कसली काय? पोती उबारल्यार बरी जड लागता, पळयल्यार भांगाराची नाणीं. तो अजाप जालो, इतली भांगाराची नाणीं खंयसून आयलीं काय? देवान म्हाका ही दिलोली, कित्याक हांव गरीब. ताणें भितर वचून ती मेजली. मेजतना ताका 90 आनी 9 मेळ्ळी. तेन्ना ताका दिसलें, ना, म्हजें कोंत चुकलें. परतून ताणें मेजली. परतून मेजल्यारय 90 आनी 9. म्हजें कोंत परत्यान चुकलें. परतून ताणें मेजली, 90 आनी 9. आनी तो मेजतना ताची घरकान्न आयली. ती अजाप जाली इतली भांगाराची नाणीं पळोवन. तिणें मेजली, तिकाय 90 आनी 9 मेळ्ळी. ताच्या पुतान आनी धुवेन ताणीय मेजली, तांकांय ती 90 आनी 9 मेळ्ळी. आतां शेतकार दुखी जालो. अशें कशें जावं येता? कोण दिताना 100 दिता आसलो, 90 आनी 9 कोण दिता? कितें तरी जालां. चल आसूं, आतां हांवें घाम काडूंक जाय आनी 100 नाणीं करूंक जाय. म्हणून तो काम करूंक लागलो आनी कितें करूंक लागलो. कितेंच केल्यार ताज्यान तितले पयशे जोडूंक जाले ना. तो निराशी, घरांतय निराशी. 6 म्हयन्या उपरांत राजा आनी मंत्री परत्यान ते वाटेन आयले आनी राजान पळयलें, शेतकार खूब दुकान बुडला. ती कुशालकाय ना, त्यो हांसोनात. तेन्ना मंत्र्यान राजाक म्हणलें, राजानो, आतां तुमकां समजलें मू? वो मनीस 100 आसलो म्हणजे आपणा कडेन कितें आसा तातूंत तो खुशाल आसलो. आतां ताका 90 आनी 9 नाणीं मेळ्ळी नान, ताच्या कडेन आशा निर्माण जाली. 90 आनी 9 आसल्यार आतां आपणें 100 करूंक जाय आनी तो 100 करूंक पावलो ना, देखून तो निराशेन बुडला. आयची तिनूय वाचपां आमकां खुशालकाये विशीं सांगतात. देवान मनशाक दुखाक न्हय, सुखाक, खुशालकायेक रचलो. पूण मनशान आपल्या पातका वरवीं, आपल्या गर्वा वरवीं तो आपलें जिवीत कोडू करता. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, जेफनाया प्रवादी म्हणटा, खालत्या मनशानो, प्रामाणीक मनशानो, तुमकां देव लागीं आसा. तो तुमकां वाटायतलो, तो तुमकां राखतलो. दुसऱ्या वाचपान सांव पावलो कोरिंथकारांक म्हणटा, तुमी
खंयच्या पावंड्याची तें तुमकां खबर आसा. तुमी व्हडली शिकपी मनशां न्हय, तुमी ग्रेस्त मनशां न्हय, तुमी व्हडल्या फामिलींतली न्हय. संवसारी नदरेन जें कितें पिशेपण म्हूण दिसता, ल्हान म्हूण दिसता, कांटाळाचें दिसता, तसल्यांक देव विंचून काडटा आनी व्हड करता. तिसऱ्या वाचपांत जेजू कोण सुभागी हाचे विशीं सांगता. हें कितें जेजून सांगलें ताणें एक फावटी अशें सांगलें न्हय, ताची आख्खी शिकवण सुभागी विशीं आसली आनी ती माथेवान सगळी एक कडेन घाला. म्हणजे ताजो आटाप कसो, समरी कशी आमकां आयच्या तिसऱ्या वाचपांत आयकूंक मेळ्ळें. 8 प्रकाराचे मनीस सुभागी म्हूण जेजू म्हणटा. हांव फकत पयलो सुभागी मनीस कोण ताचे विशीं इल्लो नियाळ करता. जेजू म्हणटा, खुशे मनान गरीब ती सुभागी, कित्याक सर्गींचें राज तांचें. आतां गरीब दुबळो म्हणजे कोण? आमकां दिसता जाचे कडेन पयशे नात, जाचे कडेन भटां नात, व्हडलें शिकप ना, व्हडलें बरें काम ना, ती मनशां गरीब अशें आमचें चिंतप. आतां जेजू कसल्या गरीब मनशां विशीं उलयता? जेजू उलयता खुशे मनान गरीब, म्हणजे तुजे कडेन जायती ग्रेस्तकाय आसूं येता, जायती भाटां आसूं येता, तुजे कडेन व्हडलें शिकप आसूं येता, पूण तूं सदांच खालतो, तूं खालती, ल्हानविकायेन जियेताय, देवाक पयलो मान दिताय, देवाचेर पातयेवन जियेताय, ती मनशां भागी. आनी एकटो दुबळो मनीस आसूं येता, ताचे कडेन दुडू नात, भाटां नात, पूण सदांच तो ग्रेस्तकाय विशीं चिंता. तो काळजा मनान गरीब न्हय, तो भायल्यान गरीब दिसता, पूण ताचें मन सगळें ग्रेस्तकायेचेर आसा. कित्याक तो आपणाची सर कंपॅरिजन दुसऱ्यां कडेन करता. आनी हें आमी करता. आमी कितें करता? आमी दुसऱ्यां कडेन पळयता. पळय ताच्या कडेन पळय व्हडलो बंगलो आसा, म्हजें कितें? म्हजें फ्लॅट, म्हजे कडेन बंगलो ना. ताच्या कडेन पळय कसली गाडी आसा, BMW, मर्सिडीज बेंज, म्हजी कसली मारुती गाडी. ती पळय कितली उंच आसा पळोवंक, गोरी दिसता पळोवंक. म्हजो रंग कसलो? म्हजो रंग काळो. पळय असल्या चिंतपांत आमी दुसऱ्यां कडेन पळोवन आमी सदांच दुखी. जें कितें देवान आमकां दिलां तें आमी मांडून घेतलें तर आमी सदांच खुशाल रावता. जायते दुडू आसात म्हणून कोण खुशाल जियेता अशें सांगूंक जायना. जेन्ना कोवीड बिडा आयली आमी पळयलें जायतो लोक मेलो. चडशीं जाणटी मनशां ती सरली आनी ग्रेस्त लोक मेलो. चडसो दुबळो लोक कोवीड पिडेन मरूंक ना. कित्याक? ग्रेस्त लोक तांच्या घरांत एर कंडिशन आसा, ती एर कंडिशनान जियेतात, सगळें आसा. म्हणटच कुडीन ताकत ना आनी गरीब मनशाक एर कंडिशन खंय? एक फॅन. थोड्या जाणांक तेंय ना आपल्या घरांत, म्हणजे तांच्या आंगांत ताकत आसता. देखून ती वाचली आनी ग्रेस्त मनशां गेली. ग्रेस्त मनशाक शांती आसना, कित्याक ताचें ध्यान मन त्या दुडवांचेर आसता. आतां दुडू कशें वाडोवचे आनी कशें वाडोवचे हाचेरच तो चिंता आनी तो दुखीच उरता. जेन्ना आमी आमची सर दुसऱ्यां कडेन करता, आमी विसरता देवान जें कितें आमकां दिलां तें आमी मांडून घेना. एका वाटेन आमी देवाक अकमान करता. देवान आमकां विचारलें, तुका खंयच्या गांवांत जल्माक हाडूं म्हूण विचारलें? म्हाका तरी विचारूंक ना. तुजो बापूय कोण आसचो, तुजी आवय कोण आसची, तुज्या कातीचो रंग खंयचो आसचो, तुजी उंचाय कितली आसची,
हें सगळें विचारलें, म्हाका विचारूंक ना. तुमकां विचारला, म्हाका खबर ना. मागीर कित्याक आमी ह्या गजालीन आमचें व्हडपण, हांव ह्या गांवांत जल्मालो, हांव हे फामिलींतलो, हांव गोरो, ती काळी, कित्याक आमचे भाशेन सांगणी आसा. गोरें जाल्यार घोवाक बरें, काळें जाल्यार देवाक बरें. देवानूच दिलो न्हू तो रंग, पूण देवाक बरो दिसलो न्ही. आफ्रिकेचो लोक आमचे नदरेंतल्यान काळो, पूण तो कितलो खुशाल आसता. तो काळो म्हूण कितें रडता? ना न्ही. जितली आमी आमच्या जिवितांत खालती जाता, आमकां देव उंच उबारता. आमचे भाशेंत आनी एक सांगणी आसा, कुरड्यांची गोरवां देव राखता. जर एक कुरडो मनीस आसा, तो गोरवांक घेवन दोंगरार गेलो, ताका कांय दिश्टी पडना, ताची गोरवां कोण राखतलो? देवूच राखता. कित्याक तो देवाचेर पातयेवन आपलो वावर करता. म्हणटच आयची वाचपां आमकां आमचो पुरतो भावार्थ देवाचेर दवरून ल्हानविकायेन जियोंक आमकां आपणय दिता. गरीबकायेन न्हय. दर एका मनशाक रावूंक एक घर जाय, न्हेसूंक न्हेसण जाय, पोटाक खाण जाय, पियोंक उदक जाय, दुबावच ना. जेजू तसले गरिबी विशीं उलयना. ना, जेजू म्हणटा, जें कितें तुका देवान दिलां तें तूं मानून घे आनी सदांच काळजान तूं दुबळो जा. म्हणजे व्हडपण उलयनाका. देखून सांव पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत कितें म्हणटा, तुका जर बडाय उलोवंक जाय, देवा समें बडाय उलय. देवान म्हजे खातीर हें केलां म्हूण देवाचें नांव तूं व्हड कर. तुजे विशीं उलोवं नाका. जायते फावटी आमी आमचीच बडाय उलयता, तेन्ना आमी काळजा मनान गरीब न्हय. म्हणटच आयच्या वाचपांचो संदेश आमी आपणावया आनी सदांच आमी खालत्या काळजाची, खालत्या मनाची जावन जियोया आनी देव आमकां ती कृपा दिवं.